वाडयला पळय तो आनी हो तो पेमेंट तोय आमकां सांगना. आमकां 1 तारीख मेरेन तो पेमेंट आमकां घालूंकच जाय फुडल्या म्हयन्यासून. आनी नाजाल्यार आमी काम करची ना अशीच बसतली आनी कोणाकूच काम करपाक आमी दिवची ना. आमच्या जाग्याचेर कोणाकूच दुसऱ्यांक रावपाक करीत जाल्यार प्रयत्न. तारीख फिक्सांचो जाता जाल्यार 4 तारखेक तर टेम्पररी पेमेंट दिवंक जाय न्हू. भाड्याचे रुमाचेर रावता तेंचेर भाड्याचे रूम सुद्दां दिवचे पडटा. खावपाचे कितें पोटान पयशे कितें फारीक करपाचे भुरग्यांक कितें हे करपाचे. न्हू आतां तुमकां म्हयन्याक केन्ना पगार केन्ना मेळटा? 14-15 तारखेक टायमच ना आमच्या पगाराक. फिक्सांक 1 तारखेच्या 1 तारखेक पगार घालतात. आमकां हेच्या फुडें 5 तारखेक पेमेंट जावंक जाय. आतां ते आमी दर पळयता हे सांगिता तांकां 5 तारखेक आमकां पेमेंट पडोवंकूच जाय म्हणून. आतां तो सर कितें म्हणटा आतां सिंडिकेट बँकेन तुमचें अकाउंट ओपन करता म्हणटा. फिक्सांचे सर आतां पेमेंट बी जालो. तांकां आतां बोनसूय मेळ्ळो, तेंचे कपड्याचे पयशेय मेळ्ळे. अजून आमचो पेमेंटूय जावंक ना. आतां कळ्ळें कितें आमी आतां आमच्या घरान आमी रुमा रावता. रूमवाले आमकां 1 तारखेक येवन सगळे दारान मारतात, बाबा भाडें फारीक करा. नगराध्यक्ष म्हणटा ह्या म्हयन्याच्या कामगारांचो पगार बँकेत घाल्लो, मात बँकेच्या तंत्रीक कारणाक लागून तो कामगारांक मेळूंक ना. डेली वेजीस कामगारांक टायमार पगार घालपाक कितें अडचणी येतात तेंय नगराध्यक्षान सांगलें. हेज्या प्रमाणे शेड्युला प्रमाणे आमी तो आमचो जो ड्राफ्ट आसा तो आमी आमच्या बँकेक दिल्लो. पण काही कारणान तेंचे तांत्रीक कितें तरी तेंचे ट्रान्सफर येवपाक थंय हें जालें म्हणून आमी आमचो जो आतांचो अकावंट आहा तो आमी बंद करपाक लायला आनी आमचे HDFCचो जो चालू अकावंटांसून तांकां पेमेंट फाल्यां करपाक लायला. आमकां प्रत्येक तेंचे एबसेंटीजूय चड आसता. तेंचो डेली वेजीसाचे जो हे आसा पळय तेंचो रिकॉर्ड आमकां ट्रॅक करपाक टायम लागता. आमचो तेंचेर कंट्रोल काय ना, कारण तेंचे एटेंडन्स बी आज आसता फाल्यां ना, ते परवा ना. सगळो आमकां इतल्या लोकांचो कॅल्क्युलेट आमच्या स्टाफाचो आमच्या कडेन डेली रिकॉर्ड आसता न्हू, तेंचे लीव आसता. तेंचो प्रत्येक म्हयन्याक ते 3-3 म्हयने एकठांय येत ना, मागीर ते आमकां सगळे कन्सिडर करचे पडटा. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.